ताळगाव दुर्गावाडी विठ्ठल देवस्थानाची पारंपरिक धुळवट काल व्हडा उमेदीन जाली। ह्या देवस्थानाच्या कुशीक देव दामोदराचे वास्तव्य आसा। जांबावलीच्या देव दामोदराचे हे दुसरे स्वरूप असे ताळगावचे लोक सांगतात। ह्या धुळवटी बद्दल सांगता आमचो रिपोर्टर बाबू गौरीश परब आमोणकर। हांव आसा आयज तालिगांव दुर्गावाडी पणजी गोवा। हांगासर आयज धुळवट व्हडा उमेदीन हांगा दुर्गावाडीचे लोक मनयतात। आयज गुढीपाडव्याचो दीस आसा आनी आयच्या दिसा हांगासर दुर्गावाडी धुळवट आनी गुलालोत्सव जाता। ही जी धुळवट आसा ती देव दामोदराची धुळवट। हांगासर लोक व्हडा संख्येन येवन हांगासर ही धुळवट मनयतात। आता तुम्ही म्हणटले दामोदराची धुळवट ही जामावले जाता। सो हांगासर दामोदराचे आनी जामावलेच्या दामोदराचे कितें कनेक्शन, कितें संबंध, तर हेजो खूब घनिश्ट संबंध आसा। कांय वर्सां पूर्वी जामावलेचो देव दामोदर ह्या स्थानाचेर येयल्लो अशें लोक मानता आनी तेन्नाच्यान हांगासर दामोदराचे निवास जाले। आनी तेन्नाच्यान जेन्ना जामावलेचो गुलालोत्सव, जेन्ना जामावले शिशिरोत्सव जाता तेन्ना हांगाचे थळावे लोक जामावले वचून थंयचो गुलाल घेवन येता आनी हांगाच्या गुलालान मिक्स करून सलग गुढीपाडव्याच्या 5 दीस पयलीं हांगासर शिगमोत्सव चलता। शिगमोत्सव हांगा 5 दीस चलता तेन्ना डेली रातच्या टायमार हांगासर सुवारी वादन जाता। गुढीपाडव्याच्या 5 दीस पयलीं डेली रातची हांगासर सुवारी वादनान शिगमोत्सव सुरू करता आनी गुढीपाडव्याच्या 2 दीस आदीं रातची हांगासर मराठी नाटकां जाता। इतिहासीक, सामाजीक, पौराणीक अशी मराठी भाशेंतल्यान लोक हांगा नाटकां करतात। सो सलग असो 5 दीस गुढीपाडव्याच्या दिसा जो शिगमोत्सव दुर्गावाडीत चलता तेच्या उपरांत जेन्ना गुढीपाडवो येता म्हणजे आयच्या दिसा हांगासर सुवारी वादनाची जी सांगता जाता आनी लोक हांगासर गाराणें घालून धुळवटीक सुरवात करता। ज्यावेळी बाटाबाटी सुरू जाली आमच्या जाणट्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आनी आमी आज तुमकां सांगता, जेन्ना तिंकां धुळवट करूंक दिले ना, शिगमो उत्सव करपाक दिलो ना, तेन्ना 4 लोकांनी फुटले गांवचे आनी तिणी नांव धारण केली, जिंची नांव आशिल्ली रामगांव, चंद्रगांव, महादेव आनी कृष्णा। ह्या महादेवान आनी कृष्णान नांव बदललें। एकल्याक धरलो मिंगेल आनी एकलो धरलो किस्तौद। हे 4 योग झाले आणि ह्या गांवान येयले आनी तिणी सांगलें आमी हो उत्सव तुमच्याच प्रमाणे तुमच्याच विशयान करता। तुम्ही सांगता क्रिस्तांव जाय, आमी कन्वर्ट जाले आनी क्रिस्तांव करता। पूण व्याख्या ही आसा, जेन्ना तिणी गांव सोडलो तेन्ना जामावलेसून एक मल येवन थंयसून हांगा पडलें, इतल्या पयस इतल्या डिस्टन्सान पडलें म्हणून हांगाच ताका रावपाची इच्छा जाली। म्हणून त्या लोकांनी थंयचे कांय मुर्तीचे हें आशिल्लें जी पुर्तुगेजान फोडलेले तेवशे हाडले आनी हांगा स्थापन हांगाच फाटीं आमचें घर आसा थंय दवरले आनी हो उत्सव आतां करपाक लागून आमी सुरवात केली आनी अशे रितीन आमी करत गेले, आमची परंपरा चालू जाली।